कलांगूट नायकवाड वाठारात बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि रस्ते बांदकामाचे प्रकरण उक्ताडार आयला। ह्या वाठारात आशिल्ल्या दोंगरार बेकायदेशीर मशिनरी वापरून रस्त्याचे काम सुरू केला। थळावी पंचायत वा रान खात्याच्या परवानगी शिवाय ह्या वाठारांतली झाडां कातरून उडयल्या, तशेंच जमनीचे व्हड प्रमाणात लुकसाण केला म्हणून थळावो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा सांगता। संबंधित प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या बेकायदेशीर प्रकरणाचेर कारवाय करची अशी मागणी ताणें केल्या। 8 दीस सुमार आमकां हे कळोन येयलें की सिस्टरींनी सांगलें आमकां हँडमेड ऑफ क्रायस्ट सिस्टर्स ऑन 24 मार्च की थंयसर एक व्हडलें JCB मशीन चलता म्हणून, आनी JCB मशीन आनी दोंगर फोडटा म्हणून रस्तो करपाक। सो आमी गेले सायटीर गेलो, हांव पर्सनली गेलो आनी तेज्या उपरांत हांवें तिका त्या दिसा 24 PIक लेटर केली टू टेक एक्शन अगेन दोज पोकलेन एक्सकेवेटर। त्याच दिसा लेटर बरयलें फॉरेस्टाकूय, तितूर फॉरेस्टूय आख्खे काबार केले, आख्खे काबार केले रस्तो वयर व्हरपाक। मागीर दुसऱ्या दिसा MLA येयलो आपणाचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक घेवन। ते म्हणूंक लागले आमी रस्तो करता। म्हणजे तुमी कित्याक करता रस्तो? पंचायत परमिशन घेतला ना म्हणून व्हडलो इश्यू जालोलो की नंदन कुडचरकाराचे ते एकदां आमी स्टॉप करपाक केल्ले आनी तो रस्तो इल्लीगल, तो बंद केल्लो आमी। हेंकां कांयच खबर ना, तोच रस्तो कंटिन्यू करताले आनी ते म्हणटा वयर कोण आहा न्हू तेणेन आमकां 10 मीटर रस्तो दिला म्हणून तो रस्तो तेंचे हेका व्हरपाक। एनादर इंटेंशन इलेक्ट्रिसिटीक दवरल्या आनी ते हे बॅकडोर हे एजन्सी कोण ते ओनर हे सायडीक रस्तो करूंक सोदताले, पूण आमी रस्तो करूंक दिवचे ना तेका। आनी PIक सांगलें बाबा ते एटॅच कर म्हणून, म्हाज्या वजेर मायकलांनी सांगलें तेका एटॅच कर म्हणून। आजून पासून तेणें एटॅच करूंक ना। कितें म्हणटा डिपार्टमेंट कितें सांगता, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी तो रस्तो करता म्हणून ते सायडीक तेंकां वयर वचपाक तेंचे लायन बाय स्नेप जाय जाल्यार बरोबर आसा। हांव कितें म्हणटा न्हू, तुमकां हे सायडीक रस्तो दिला नेक्स्ट टू पुलीस स्टेशन, ही लायन घातल्या तितूरूय तेणेन तो रस्तो केला न्हू 3 मीटर, तितूर वचत तेच सायडीच्यान वचत न्हू। हांगा कित्याक येवंक जाय तुका 10 मीटर रस्तो? आता हिल कटिंग जाता ते वाया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आतां कितें जाला, हानार दवरला एक आर्म इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कोणें तो कोण ते फुडें NOC दिला तेणें आनी तेणें मात्तोच आहा तो।